मंदिरात तुझ्या समल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवे केल्या उपकारा का पाठो कायल्या उतार तुझे आयको जी आमची बदलू जीवन तुझ्या वाटो घेऊ सासांची वीज सोडू मंदिरात तुझ्या समल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवे केल्या उपकारा का पाठो कायल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सौम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो. क्रिस्त देव म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देव आमचो रचणार आणि आमी ताच्या हातांत आसा म्हणून आयचें पयलें वचप आमकां सांगता. जशें माती कुंभाराच्या हातांत आनी जाय तशें कुंभार त्या मातये सांगता करूंक शकता तशें देवूय करूंक शकता. म्हाका बरें करूंक शकता आनी ताका कशें जाय तशें म्हाका तो रुपीत करूंक शकता. असल्या देवा थंय समर्पूंक आमकां उलो दिला आसता. दिसान दीस बरें विंसून आमी सदांच देवाक विधेय जावंक आयचो वांजेल आमकां उलो दिता. तर आमी समर्पुया देवाक आज आनी देवा लागीं मागया ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमकां देव चड आनी चड बळ दिवं दी आनी आमी दिसान दीस ताका खालती जावन ताच्या राज्यांत एक दीस एकवटोवंक आमकां देवाची कृपा मेळो म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानान मागया. आमी सुकल्यां देखून पातकांची दूख धरया आनी हे मिसाचें बलिदान फोव ते बरें भेटोवच्याक आमची काळजां आयती करया. हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पसत बग्यान सदां सावकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट. आज ही गरज माता भगवंत अल्फोन्सस मारिया लिगोरी धर्माध्यक्ष आणि धर्मशास्त्री हाचें स्मरण करता. प्रार्थया. सर्वेस्परा काळा काळाच्या गरजा प्रमाणे मनशांक भावार्थाचे आनी मोगाचे जिणेची देख दिवंक पवय सभेन नवे नवे वीर तूं उपजयताय. तुज्या धर्माध्यक्ष भगवंत अल्फोन्साच्या पावलांनी चलोवन
समेस्त मनशांचे सोडवणे खातीर उर्बेन वावरूंक आनी स्वर्गराज्यान ताका मेळ्ळां तें इनाम जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचे उतार जेरेमियाक पावलें. ऊठ आनी कुंभाराच्या घराची वाट धर, थंय हांव तुका म्हजो संदेश दितलो. हांव देंवोन कुंभाराच्या घरा गेलो, थंय तो चक्राचेर आपलो वावर करतलो. तो करतले ते मातयेचें आयदन ताच्या हातांत पाड जालें. देखून ताणें परत आपलो वावर सुरू केलो आनी आपणाक बरें दिसता तशें दुसरें आयदन केलें. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतार म्हाका पावलें. इस्रायेलाच्या घराण्या वो कुंभार करता तशें म्हज्यान तुका करूंक जायना, उलयता तो सर्वेस्पर. जशें कुंभाराच्या हातान माती तशें इस्रायेलाच्या घराण्या तूं म्हज्या हातान. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर. Sosokong kita sauna sajaku basudev to munis bagi. Sosokong kita sauna sajaku basudev to munis bagi. Atmya mucha सर्वेस्पराक होकलापते जिणेच्या सदिसांनी. सर्वेस्पराक हांव दिनवासतलो, म्हज्या सगळ्या जिवितांत गितां स्तोत्रां गातलो. Sosokong kita sauna sajaku basudev to munis bagi. राजकारभाऱ्यांचेर विश्वास दवरनाका, अस्कसायमाच्या मनशांचेर पातीवन रावनाका. तांचो प्राण काड, धुळीक ते पाटी वेतात. तांची योजना त्याच दिसा न पैसाता. Sosokong kita sauna sajaku basudev to munis bagi. Sasuk muktar saunasa jago basudev. Zokun सर्वेस्पर आपल्या देवाचेर पातीवन दवरता तो मनीस बागी. त्याच देवान रचला सर्ग पृथ्वी आनी सागर, आनी आती नायती आसा तें सगळें. Sosokong kita sauna sajaku basudev to munis bagi. Sosokong kita sauna sajaku basudev to munis bagi. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
आमची कळसां उगड सर्वेस्परा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो. तुमच्या सोबे आसो. सा मातेव प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ अर्थ. जेजू लोकांचो मेलागी म्हणालो, सर्गींचे राज्य एक जाळा बरी. तें दर्यांत उडयतस सर जिनसांची मासली तातूंत सांपडता. जाळ भरल्या उपरांत तें ओडतात आनी वेळेर बसून मासली विंचतात. बरी मासली बाटयांनी भरतात आनी नाकारी मासली भायर उडयतात. ते परी घडतलें संवसाराच्या अंतकाळार. देवदूत येतले आनी कोट्यांक बऱ्यांत तावन वेगळे करून उज्याच्या आकट्यान उडयतले. थंय जातलो विळाप आनी दांत किर्लोनी. हें सगळें तुमकां समजलें मू? विचारलें जेजून. वय जाप दिली तांणी. तो तांकां म्हणालो, तशें म्हळ्यार सर्गींच्या राज्य विशान शिकोवन घेतलो हर एक धर्मशास्त्री एक गर्दनिया बरी जो आपल्या भंडारांतलें नवें आनी पोरनें भायर हाडता. देवाचे उतर है. वाकली तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मुगाच्या भाव भयणीनो, आमी माते वचो वांजेल वाचतना अध्याय 11 आनी 12 मध्ये पळयता. थंयसर जेजूची शिकोवण स्विकार करचे मदले आनी जेजूची शिकोवण तिरस्कार करचे लोकां मदें वांटे जातात आनी हो सांको वाडत वेता. जेजूची शिकोवण स्विकार करचेय वाडून वेतात, जेजूक तिरस्कार करचेय वाडून वेतात. हें डिविजन वाडून वेताना थंयसर आमी पळयता जेजू तांकां 13व्या अध्यायांत वोपारी मुखांतर उलयता. तो हें डिविजन वाडता देखून बरें आनी स्विकार करचे देवाचें उतर आनी स्विकार करिनातल्या मदें त्या देखून तो वोपारीन उलयतना तो पळया थंयसर थोड्यो वोपारी सांगता हांव. थंयसर पयली वोपार जावन आसा अध्याय 13 ओंपियाची वोपार. हांगासर तो बरी माती बी बऱ्या मातयेर पडलें थंय मात्र फळ दिवंक लागलें आनी दुसऱ्या मातयेर पडुल्लें, मेरेर पडुल्लें, कडपी सुवातेर पडुल्लें फळ दिवंक ना म्हणून बरी माती आनी वायट माती, तयार नातरली माती अशें व्यत्यास दाखयता लोकांक. आनी दुसरें थंयसर अध्याय 13 24 to 30 नेराची वोपार. दनयान येवन बरें बी ओंपलें, ताचें सांगता सांगता वायट बी. अशें बरें आनी वायट सांगता आसा ह्या संवसारांत आनी आमच्या जिवितांत तितें आसा म्हूण तो दाखोवंक दिता. आनी तिसरें आईची वोपार, एका जाळाची वोपार. आनी ह्या जाळांत मासली बरी मात्र पडना, वायट मासली पडटा. संवसारांत तशें आसा म्हणून तो दाखोवन दिता आनी सांगता ह्या खातीर झडती जाताना तशेंच जातलें. बऱ्या मदें आनी वायटा मदें थंयसर झडती जाताना कितें जातलें म्हणून बरी मासली विंचून बाटयेनी भरतले, वायट मासली भायर उडयतले म्हणून. एक दीस हांव एका सैऱ्यांच्या घरा येतना लांकूड कातरतालो तो कोरवंतान. आनी कातरतना एकूतलें मेजरमेंट केल्लें बरी कातर नासा. हांवें विचारलें कित्या म्हणून. हांवें एक नवी शिगडी हाडल्या, ताका धाकटे पीसच जायचे, एकूतलें पीस नासल्यार लांकूड भायर पडटा आनी उजो पेटना म्हणून. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत तशेंच
भायर भितर आमी आसूं नजो एकच संपूर्ण तरान देवाक स्विकार करी जाय ना तर भायरच रावो जाय कित्याक म्हळ्यार हांव हें सांगता अर्दें गुरें कोण आसा 2 बोटींनी पांय दवरचे म्हणटात ती एक बोट तिशीन वेता एक बोट इशीन वेता आनी बुडसो बुडतात आनी दुसऱ्यांक बुडयता त्या देखून आमी तरी एटलिस्ट संपूर्णकायेन देवाच्या परतेन रावो जाय म्हणून जेजू आमकां सांगूंक आशेता आयच्या दिसा त्या देखून संपूर्ण तरान जेजूचे शिकोवण स्विकार करन आमी ताच्या हातांत समर्पिल्लीं मनशां जाल्यार मात्र देव कितें करूंक जाय तें करतलो म्हणून आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता आमी देवाच्या हातांत आसा देवान आमकां रचलां त्या देखून आमी चिंतीत जाय हांव एक दादलो जावन कित्याक जल्मलां म्हाका कळीत ना तुमी एक स्त्री जावन कित्याक जल्मल्यात कोणाकच कळीत ना पूण तेय आयच्या काळार कित्याक जल्मल्यात जेजूच्या काळार कित्याक न्हय रायांच्या काळार कित्याक न्हय आयच्या काळार आमकां कळीत ना सगळें देवाचें येवजन त्या देखून देवाक कशें जाय तशें देव करूंक आशेतना देव सदांच सोंसणीक राखता त्या देखून ती बरी वापार दिली आयच्या पयल्या वाचपांत जेरोमाया प्रवादीक देव सांगता कुंभाराच्या घरा वच थंय तुका हांव म्हजें उतर दितलो म्हणून तो कुंभाराच्या घरा येतना तो कुंभार थंयसर चक्राचेर आपलें काम करता कितें की आयदन करता आसा मातयेच्या सांगता आपली खाला तो कर नासतना तें तुटोन पडटा माती सहकार करिना आनी माती सहकार करिनातल्या वेळार परत्याक हट्ट धरले बरें म्हणून मातयेक मोळटा आनी परत्याक दुसरें आयदन नवेंच विंगडच आयदन करता जें कितें करूंक आशिल्लो तें जावंक ना म्हणून दुसऱ्या रितीन त्याच मातयेक रुपीत कर नवें आयदन करता त्या देखून देव सांगता म्हाका तशें करूंक जायना म्हज्यान तशें करूंक जाता तुका पूण हांव तुका सोंसणीकायेन रावतां कित्याक हांवें म्हज्या शेवटा पासत तुका विंसला म्हणून देवाच्या शेवटा पासत आमकां विंसलां त्या देखून सा पेद्रू आपल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 2 वाक्य 9 आनी 10 म्हणटा तुमी रायाळ परजा देवान विंसलेली परजा देवाची महिमा परगडचे खातीर विंसलेली परजा म्हणटा देवाची महिमा परगडचे खातीर आमकां विंसल्यान देखून जें आपोवणें आमकां मेळना जावंक पुरो खाजारी जावंक पुरो लायक जावंक पुरो अवकारी जावंक पुरो याजक या रिलिजियस या धार्मीक खंयच्याय रितीन आमकां देवान जी आपोवणें दिलां त्या आपोवण्या प्रमाणे हांवें देवाची महिमा परगडी जाय आनी ह्या पासत हांवें बरें विंसी जाय जशें एक मासली पागतलो जाळांतली बरी मासली विंचता आनी पाड सोडता तशें म्हज्या जिवितांत सयत हांवें बरें विंसी जाय आनी जसो देव बरो तशें बरें जाय म्हणून आमकां मातेवाचो वांजेल सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 5:48 जशें देव बरो आनी संपूर्ण तशें तुमी बरी जाया आनी आमच्या जिवितांत पाड आनी वायट आसा म्हणून आमकां जेजू सांगता नेराच्या ओपारी मुखांतर कित्याक जशें देव म्हाका बरें करूंक सासणाचें सूख दिवंक आशेता तशें म्हज्या जिवितांत सैतानी म्हाका नासाक व्हरूंक आशेता आनी अशें आसतना हांवें बऱ्या तरान जागृतकायेन म्हजी जिणी सत्रायेन विंसूंक आनी बरो फुडार बरें जिवीत हेरांक बरें जाता तसलें आनी म्हज्या जिविताक संतोश हाडटा तसलें करूंक हांवें प्रयत्न करी जाय ह्या कारणा पासत पयल्यान पयलें म्हजो भावार्थ हांवें वाडय जाय देवाची पदवी म्हज्या जिवितांत देवाची राजवटकाय हांवें स्विकार करी जाय आनी ह्याच कारणा पासत जेजून तांकां ती ओपार सांगली आयची ओपार जशें एक जाळांतली मासली विंसून बरी मासली बाटयेनी भरतात तशें देवदूत येतले आनी कितें जातलें थंयसर बऱ्यांक वायट मनशां तावन वेगळे करतले आनी वेगळ्या मनशांक सोडटले म्हणून म्हळ्यार एबांडनमेंट बाय गॉड म्हणून म्हळ्यार देवूच म्हाका सोडता एक पटी देवान म्हाका सोडलें मोगाच्या भाव भयणीनो मागीर म्हजी जिवीत म्हण जाती बरी
ह्या कारणा पासत हांवें सदांच म्हजी जिणी नवी करूंक प्रयत्न करी जाय. आनी सांग पॉल त्या देखून सांगता तुमची मोना बदलून नवी करून तुमच्या जिणयेचें रुपांतर करा. फतकी जिणी आमी बदली जाय. त्या देखून प्राजीत कुमसार असो सक्रामेंत घेवन दिसान दीस म्हज्या जिणयेचो विमर्श करून हांवें देवाच्या राज्यांत रिगोवंक प्रयत्न करी जाय. देव सोंसणीक देव केदाळास आमकां नाश करिना, तो बाचाव करूंकूच आशेता. त्या देखून ताणें आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो संवसाराचे नाश करूंक न्हय बगार बाचावी करूंक म्हणून. जुवंव सवांजेल अध्याय 3 ओळ 17 आमकां सांगता. संवसाराचे नाश करूंक ताणें धाडूंक ना, आमकां सोडून सोडूंक ताणें धाडूंक ना. बगार आमकां बाटयांनी भरून सर्गींच्या राजाक एक कोटोंकूच आपयलां, आमकां आपोवणें दिलां. तर आमी दिसान दीस आमच्या जिवितांत बरें विसूंक आनी देवाच्या राज्याक कितें गरजेचें ती शिकोवन समजोवन त्या शिकोवणे प्रमाणे आमी चलोवंक प्रयत्न करूंक जाय. त्या देखून जेजू सांगता हें सगळें तुमकां समजलें मू जर आमी देवाचें येवजण समजतो आमच्या जिवितांत. तर म्हज्यात भावाक म्हज्यात भयणीक वाट कित्याक दिना हांव? म्हज्यात भावा कडेन म्हज्यात भयणी कडेन जाग्या खातीर कित्याक झगडें? म्हज्यात आवयक म्हज्यात बापायक हांव कित्याक पळयना? तांणी सगळें दिलां मू म्हाका शिकप, सगळें दिलां मू तांणी बरेंत केलां मू कश्ट काडन, हांव कित्याक पळयना? म्हज्याच आवय बापाय सांगता हांव कित्याक उलयना? त्या देखून आज म्हणी हांव बरें विसतां. आज म्हणी जसो म्हजो देव म्हाका बक्षून म्हज्या सांगता सदांच म्हाका बरें करूंक आशेता, म्हाका नवें रूप दिवंक आशेता. जशें कुंभार त्या मातयेक नवें रूप दिता तशें म्हाकाय नवें रूप दिवंक तो आशेताना हांव कित्याक फाटीं सरतां? हे सगळें आमचें अंतस्करण विमर्श करया आनी देवा लागीं आमी काकुळत मागया आनी देवाची कृपाय ह्या मिसाच्या बलिदानान मागून जशें जेजू येवकरिस्तान आमकां मोडून दिता, आमकां बाचाव करचे बसत, आमकां जिवीत दिवचे बसत, तर आमी एकामेका बसत मोडूंक एकामेकाक जिवीत दिवंक बरें विसया. आमेन. Tu râsna subit srăști su Nushan kila tu bimuku tu râsna su Tu kami diwasta Amka समर्पिता जी वाटेर सोडलो संतो काळसा वाळांक भरलो आनंद मुंड्या वायना सोवे तुका भेटयता स्वीकार कर बापा पावन कर आमकां बापा तू रचना सोबीत सृष्टी सु मुशान केला तुवे मुकुट रचनाचो तुकामी दिन वाचता आमकां समर्पिता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या कांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळमी आनी आमच्या केपेसवाक श्रेष्ठ म्हणून घे. भोव कनवळ्या बापा जेजूच्या कोडी रक्ताचें बलिदान भेटयतना बागेवत आल्फोण सापणाचीच तुका भेटवणी करतालो, तशेंच आमी तुका मानता तसली तुज्या मोगाची बली जावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून आमच्या काळजांनी तुज्या मोगाचो उजो पेटय आनी आमकां पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वे
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वयश्यामी करू. पवित्र बापा, सर पदवेदारा आणि ससनाच्या देवा, सर काळ्याने सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागेवंत आल्फोन्सस लिगोरी, तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब संभ्रमूंक तुजे पोवे सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरासो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. हूं सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवे तुका जय. हूं सर्गी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. बावडतोसो गुट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंभता. तुझे पुनः जीवनपण आमी परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोवो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे प्रितेमीचे विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो वडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेबोन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या आजिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमागांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो सतरोवन मेल्ल्या तिथे आमच्या भाव भयणीचे काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्ट खातीर अंतरलेल्या समेस्तांक तुजें फजडीत म्हाका मोठ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां मरे देवाचे मेये संगती, भगवंत तुजे तिजो पती, भगवंत धर्मदूत, भगवंत आल्फोन्सस लिगोरी आनी सगळे तुका मेळ्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सत्सांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जसे आमचो सर्गीचो बाप बरो तशें आमी बरीं जावच्याक जेजून शिकयलेले मागणे मागोवन कृपा मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकूळतेन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय सोम्या पूण तुजे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे तरेचे म्हाका फोना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन.
प्रार्थया. भोव मोगाळ बापा, तुवें बागेवंत आल्फोन्साक ह्या वर्त्या गुटाचो विश्वासी मणयारी करून जाणवायन आनी उर्बेन भरलोय. ही तुजी उंच्या मोलाची देणी दिसान दीस घेवन तांचो चड आनी चड फायदो जोडूंक आनी सासनाक तुका वाखाणूंक आमकां फोव कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोधका. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. आयचे मिसाचें बलिदान भेटयल्लो मनदेक बाब जॉन पिंटो हांकां तुमचें नांवें हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या हप्त्यांतली लितुर्जी अशी आसा. आज सा अल्फोन्स मारिया लिगोर, एक धर्माध्यक्ष आनी पवित्र सभेचो दोतोर, हाचें स्मरण. येवच्या मंगळारा सुमयाच्या रुपांतराचें फेस्त आनी येवच्या ब्रेस्तारा सा दुमिंग एक याजक तशेंच डॉमिनिकन मेळाचो घडणार हाचें स्मरण आमी करता. फाल्यां ऑगस्टाची 2 तारीख म्हयन्याचो पयलो शुक्रार सांजेर 5:30 वरार सक्रामेंताचें आराधन, त्या उपरांत 6 वरार मिसाचें बलिदान. येवचो आयतार म्हयन्याचो पयलो आयतार सांजेर 4 तावन 7 वरां पर्यंत सुमया संगीत 3 वरां नांवाकाल एक कॅरिस्मेटीक मागणे विधी आसा. मनदेक बाब हॅरी डिसोजा ही मागणे विधी चलोवन व्हरतले. तुमकां ह्या भक्तीक कार्यांक मोगाचें आपोवणें. भोव न्हय भयणीनो, ह्या दिसांनी पावसा आनी आवरा वरवीं आमच्या गांवांत तशेंच हेर जायते कडेन लोक कोसळून आसा. प्रत्येक जावन आमच्या शेजारी वायनाडांत पावसा वरवीं सगळो गुडो कोसळून सुमार 250च्या चड लोक येदळूच मेला. आनी कितलो लोक मातये पोंदा आसा तें कळीत ना. सुमार 500च्या चडीत घरां नासल्यांत ह्या विशीं तुमकां येदळूच खबर आसा. ह्या लोकां पासत आज विशेश रितीन ह्या मिसा वेळार आनी नोवेनाच्या वेळार आमी मागतले हांव संगतच तुमच्या कुटुंबाच्या मागण्या वेळार मागोवंक उडास दवरा. दुसऱ्यान असल्या थोड्या प्राकृतीक विकोपांक आमीच कारण म्हणून आमी जाणा जावया. देवान आमकां उत्पत्ती ग्रंथांत आमी समजून घेवचे प्रमाणे ह्या सृश्टीचें पालन पोशण करूंक रचल्लें, खबरदार जावन मॅनेजर जावन रचल्लें. पूण जायते फावटी आमी कितें करता म्हळ्यार प्रकृतीचो नाश करच्या बदलाक आमच्या स्वार्थ खातीर आमी उपयोग करता आनी असल्या संकश्टांक वळख जाता. अशें आसता. ह्या संदर्भार परिसर राखचेंतय आमकां आसचे जबाबदारी विशीं ती आमी जागृत जावया आनी त्या दिशेन कार्याक देवया. देव बरें करूं. आतां नोवेना खातीर दिमी मोडया. बाळक जेजूचे नवेन. मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोश म्हणटा समी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो, सर तरांच्या गरजांनी तो मनशाक पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वॉयस म्हणलें नांव ताका फोव जालें. नेणेऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमची मागणी आनी त्या सावां जेजू मुखार दवरया. विशेश जावन अंतरलेल्या प्रकृतीच्या विकोपाक लागून अंतरलेल्या सोमेस्त आमच्या भोव भयणी पासत आमी मागया. घरांनी आसच्या पिडेस्त आनी प्रायवंत भाव भयणी पासत तांकां भलायकी आनी सवकासाय मेळो म्हूण मागया. इस्कॉलांनी शिकच्या आमच्या भुरग्यां पासत आमी मागया
तांणी बऱ्या तरान शिकोवन कुरपेन आनी जाणवयेन वाडोवंक बरो फुडार विंचूंक तांकां बळ मेळो म्हूण मागया. काम सोदतल्यांक जोगतें काम मेळो, सैरीक सोदतल्यांक बरी सैरीक बरो जिनिय सांगातीन मेळो म्हूण मागया. परगांवांत वावर करतल्यांक एकसरपणांतान देव राखो, बरी भलायकी दिवं म्हूण मागया. भुरग्यांची देण्या खातीर मागतल्या पासत तांकां देवाचें बेसांव पडोवं, भुरग्यांचे देणे मेळो म्हूण मागया. शेतकाऱ्यांक आनी हेर वावराड्यांक बरो फुडार मेळो म्हूण मागया. आनी आमच्या गांवांनी शांती समाधान वस्ती जावं दी, बरें विंचूंक आनी वायट सांडूंक कुरपा समेस्तांक आमच्या ह्या भारत देशांत मेळो म्हणून आमी मागया. सर आमची मागणी सांगाता घालून प्रार्थुया. हे भगवंत बाळका जेजू बाळका, तुजी सर पदवी हेज्या पितरान उगडाप केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखल्लेलो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सकटांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिया कृपेन भरले समी तुजे सांगाता आसऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. बाळक जेजू लागीं मागणे. हे अजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर हे काकुळतीचे दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडोवन आमी मागता. तुजे तितले मिरमतेन भरलेले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुदी आनी इतले अत्रेगान मागचे कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजे कुमक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका मुखांतर आमकां मेळिल्ल्या सर उपकारा खातीर आमी जेजू गर्गां दिवया. सांगाता मागया. हे भोव उदार बाळक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमचे अर्घ भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापाचे इमाजी मरीपात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजे कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशिर्वाद. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवय जी येता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक. भुरग्यां बसत मागणें आसा. भुरगीं मुखार येत आसल्यार भुरगीं देवाची देणी आनी कुटुंबाचो अलंकार जावन आसात. जेजू देवाचो पूत बाळक जावन जल्मलो आनी प्रायेन जाणवायन आनी देवाचे कृपेन वाडलो. ताचे परगट जिने वेळी ताणें भुरग्यांक मोगांत वेंगेन घेतली आनी तांकां आशिर्वाद दिलो आनी भुरग्यां बरी जायना तर सर्गीच्या राजान रिगोंक असाध्य म्हूण सांगलें. आज हांगासर आसच्या आनी आमच्या घरांनी तशें इस्कालांनी आसच्या भुरग्यांच्या देण्या खातीर देवाक अर्घ दिवया आनी
सोम्याचे वेंगेन तांकां समर्पया. तो तांकां मोगाना रावन आशिर्वाद दिव म्हूण ह्या वेळार मागया. मातेवान बरयलेल्या वांजलांतलें देवाचें उतर आयकूया. ल्हान भुरग्यांचेर हात दवर मागचे खातीर लोकांन तांकां जेजू सरशीं हाडलीं. शिसांनी तांकां हाडल्यांक बेश्टायलें. तो व्हड जेजू तांकां म्हणलो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशीन येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात, कित्याक सर्गींचें राज तसाल्याचें तसय. उपरांत तांचेर हात दवरून तो थंयसो फुडें गेलो. देवाचें उतर हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. देव आमचो बाप आनी आमी ताची भुरगीं देखून भुरग्या सारके पतयेनीन आमच्या बापा लागीं आमी आमची प्रार्थना उबारुया. पळय सभेच्या मुखेल्यांनी भुरग्यांचो मोग करूंक आनी भुरग्यांनी जेजूचो मोग करच्याक प्रेरणा दिवंक देवा लागीं मागया. बापा आमचें मागणें आयक. सर भुरग्यांनी जेजू बरी तांच्या आवय बापायक काल जावन जियोंक देवा लागीं मागया. सर भुरग्यांनी तांच्या आवय बापायक आनी शिक्षकांक गौरवान लेखूंक देवा लागीं मागया. सर भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक उत्तीम अंक जोडूंक आनी क्रिस्ती तशें मानवीय मौल्यांनी जिवीत सोबोवंक आनी बरो फुडार विंसूंक कृपा देवा लागीं मागया. भुरग्यांच्या देण्या खातीर लालेवन आसच्या काजारी जोड्यांक देवाचें देणें जावन भुरग्याचें देणें फावो करून दी म्हणून मागया. भुरग्यांचे वडावळीक संबंदीत, उलोवण्याक संबंदीत, मतीक संबंदीत आनी हेर पिड्यांनी कश्टोवच्या भुरग्यांक बरी भलायकी फावो जावं दी म्हूण मागया. पळय स्नाना मुखांतर देवाची भुरगीं जाल्ली आमी सगळीं आमचें जिवीत देवाचे कुशे प्रकार मांडून हाडूंक कृपा मेळो म्हूण देवा लागीं मागया. वैयक्तीक तरान आमच्या भुरग्यांक समर्पण आतां आमी मौनपणी मागया. ह्यो आनी आमच्यो वैयक्तीक गरजो जेजूक सांगून जेजून शिकयलेल्या मागण्या मुखांतर बापाक उबारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां तळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा मोगाच्या सागोरा, तुवें तुज्या पुता जेजूक मनीस जावन ह्या संवसारीत धाडलोय आनी तूं आमचो मोगाळ बापोय आनी आमी तुजी भुरगीं म्हूण कळयलें. तुज्या पुता जेजून भुरग्यांक आपल्या वेंगेन घेतलें आनी तांकां आशिर्वाद दिलो. ताच्या जिवनपणांतय तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी नेटयल्याय. आज ह्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांकां सर पिडेशिड्यांतली आनी वायटा विघ्नांतली निवार म्हूण तुजे लागीं मागता. आवय बापाय काल जावन चलोवंक, बऱ्यान शिकोवंक, शेगुणांनी जिणी नेटोवंक तांकां आदार दी. तुज्या पुताची देख घेवन तांणी कुडीन जानवायन आनी देवाचे कृपेन वाडोवंक तांकां तुजे मोगा तुजे बेसांव दी. ह्या भुरग्यांच्या आवय बापाय खातीर आमी मागता. देवाचे देण्या आनी मोगाचें फळ जावन जोडलेल्या ह्या भुरग्यांक क्रिस्ती मौल्यांनी वाडोवंक जाय आसचें मार्गदर्शन तांचे जावन तांकां मेळचें कर. कुटुंबान तांच्या शांत समाधान माया मोग राज करूं तांची सर योजना आनी कामां पोंताक पावय. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. तुका जेजू बाळका दिता आज तुका दिल्याक मोस करसा कांतान सांगा तीक सुरपूर्ण आभार मानता सदां. देवपूर्ण साधू संसाराक आयलो भाग्यांक परत सुख दिलो. आमचीच पातकां तुवें वावोरली तुज्या गाया वरवीं गायकून केले. हरकां तुका जेजू बाळका हरकां दिता आज तुका दिल्याक मोस
गरजा हातांत सांगा तीक सुपोना आभार म्हणटा सदां मुखार पुत्रा सोवे हांव ख्वार मुरी आशिर्वादी आमकां घेऊन कुर्साचे आमच्या आमच्या अंधस्मरणातले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे